बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजचे दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जाला. जुवांचो वांजेल 16वा अध्याय 12 ते 15 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 16 वर्सेस 12 to 15. आनी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकाना. सतसो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सता करून पायतलो. तो आपलेच कांयच उलोवचो, आपणा आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो, आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. अशें म्हाका महिमा दितलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच, देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. आज साबतसो दीस आनी आज पवित्र त्रिंदादीचें फेस्त आमी आचरण करता. बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा दिता. आनी आज हांगा तेगांयचो उल्लेख आसा. जेजू पवित्र आत्म्या विशयी ती सांगता, ताचे विशयी ती सांगता, बापा विशयी ती सांगता. तर बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे थंय वस्ती करता. देखून आमी इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता. आमी जावन आसा देवाचें टेंपल, देवाचें मंदीर. देव पवित्र आत्मो आनी पूत जेजू क्रिस्त तेगी आमचे थंय जियेतात. बाप शब्द रुपार आमच्या मतीन, जेजू मोगा रुपार आमच्या खालसान, पवित्र आत्मा सक्ते रुपार आमच्या भुजांनी आमचे थंय वस्ती करता, आमचे थंय बिडार करता. आनी त्या बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमकां महिमा दिवंक म्हणून ह्या संवसारी देवान आमकां रचलां. देखून आमचें जिवीत बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्याक महिमा दिवचें तसलें. देखून ती महिमा अशी जाता म्हणून सांगता पळया. आनी जायत्यो संगती आसात जेजून सांगच्यो आसात. हाजे विशयी जो हांव आपल्या वांजेलांत आखरेक सांगता. जायत्यो संगती आसात, त्यो सगळ्यो बरोवंक गेल्यार तो संवसारांत ते बूक दवरूंक आठापून जावचें ना म्हणून सांगता संवसारा वरवीं. देखून जायत्यो संगती आसात पळया, पूण आतां ते तुमकां वावोवंक तांकां. देखून सतसो पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार खंयच्या आयतारा आमी पेंतेकोस्त आचरण केलें आनी नोवेनां केलीं, आनी पवित्र आत्मा आमचेर चडीत मापान. पवित्र आत्मा आमचें थंय ना म्हणून आमचें तें आसा, पूण ताचे सकत आपणाक चड आनी चड आमकां मेळ्ळी. आनी चड आनी चड ह्या नायट विजला द्वारे गी, दिसाक आसले ते विजला द्वारे गी आमकां त्या पवित्र आत्मी सकत चड आनी चड फावो जालें. आमकां अभिशेक केलें आनी आमकां नव्यान ती सकत मेळ्ळी. आनी तो पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता. आनी बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा एक जावन आमच्या मदें आमच्या जिवितांत आसात. देखून वैयक्तीक जिवितांत तो आयिल्ल्या वेळार आमकां संपूर्ण सता करून पायतलो. सत म्हळ्यार कितें? देवाचें उतर सत. देखून सताचें जाणवाय म्हळ्यार देवाच्या उतराची समजोवणी तो आमकां दितलो. पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना ह्या सुवार्ता आमकां समजोवचे बरी, अर्थ जावचे बरी, आमची मत उजवाडा येतलो, आमची काल जमाना एक करतलो. आनी आमचें तें आसलेलें कितेंय म्हणी देवाक विरोध आसलेलें, खंयच्याय जाल्यार पाताक जाल्यार तो ताच्या उज्यान बसमून आमकां नितळ कर, पवित्र कर, देवाक सतान आनी आत्म्यान आराधना करचे बरी तो आमकां प्रिपेर करता. देखून आज ह्यो संगती आमच्या जिवितांत आमी कान घेवंक आसा. तो आपलेच ताकी कांयच उलोवचो ना, आपणा आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तो तुमकां कळयतलो. फुडें कितें घडचें आसा ते संगतीर पवित्र आत्मा आमकां रिवील करतलो. आनी पवित्र आत्मा जायत्यो संगती आमकां कळीत करता. संवसारांत घडच्यो आनी कितें घडोवंक आसल्यो त्योय संगती आमकां खंडी जावन कळयता. कित्याक त्यो संगती पुरा पवित्र आत्मा जेजू तावन घेता आनी तो देवाक ह्या जेजूक महिमा दिता. जें बापाचें सगळें म्हजेंच म्हणटा. बापान कितें पुताक दिलां तें सगळें पुताचें. कित्याक सर अधिकार पुताक बापान दिल्लो आसा. देखून तो कितेंय घेतलो तो जेजू तावन घेतलो आनी सगळें आमकां कळीत करतलो. संवसारांत जेजून सुवार्ता परगट केल्ली कितें सगळें तें आमच्या मतीक उजवाड दितलो, आमकां रिवील करतलो. तें एक कडेन सांगता, जेन्ना आपोस्तल देवाचें उतर आयकून नासतना देवाचें उतर सांगता जेजून तांची मत म्हळ्यार पुनर्जीवन जावन जेजू सर्गार सोडूंक हेच्या पयलीं त्या आपोस्तलांक मेळोवन तांचेर स्वासन तांकां पवित्र आत्मा दिवन देवाचें उतर तांणी समजोवचे खातीर तांची मत विकास केली म्हणटा. म्हळ्यार तांच्या मतीन कितेंय तदनुसार रावणातले ते 3 वर्सांनी जेजू सांगता आसलेले ते सीस तांकां कितेंय समजनातलें, पूण ताच्या उपरांत पुरो संगती तांकां कळीत जाल्यो, समजूंक सुरू केलें, तांकां रिव्हिलेशन मेळ्ळें. कित्याक तांची मत विकास केली.
आनी सगळें देवाचें उतर ते समजलें. मागीर स्तेफान कशें देवाचें उतर मैजे तावन धरलेलें सगळें परगट करता, कशें सांब पावल सांगता सगळें मैजे तावन धरलेली सगळी इतिहास सगळें त्या कैदी जावन आसतना जायते कडेन तो परगट करते आसा. स्तेफान परगट करते आसा. तांकां ह्यो प्रसंग ते खंय जावन कळ्ळ्यो. सगळें जेजून तांकां रिवील केल्लें त्या पवित्र आत्म्या मार्फत. पवित्र आत्म्या मार्फत मात्र आमकां देवाच्या उतराची समजणी मेळटा. देवाच्या उतराचो अर्थ आमकां समजता आनी कितें पुरा मुखार घडची ती गणितांय आमकां थोडे पटी मस्त पटी ती गळीत करता. देखून आमकां सर अवघडातान अणभरातान कितें मुखार घडचें आसा तें पवित्र आत्मा आमकां कळीत करता. देखून आमी चड आनी चड बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आज आमी मान करया, गौरव दिवया आनी आराधना आमी करया. कित्याक आज पवित्र त्रिंदादीचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना ताची कृपा काकूळट आमकां सदांच लाभों दी आनी पवित्र आत्म्याची मजत आमकां सदांच मेळों दी. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची सकत आमकां मेळों दी आनी अभिशेक आमी आनीक चड आनी चड पवित्र आत्म्याक जी सदांच चलया. आमी दीस आनी रात म्हणले बरी तिरासायन मागया. देवाच्या लोकां पासून सदांच प्रार्थया म्हणटा सांब पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत आनी 17 आनी 18 वाक्यांत. देखून आज आमी मागया मागुच्या भावा आनी भयणी आमकां हर एकल्यांक बापाचो अनुभव आमकां मेळच्या खातीर जेजूचो मोग आमच्या काळजांत दराळ मापान वमतोवच्या मापान तो मेळच्या खातीर पवित्र आत्म्याचे सकत ते अभिशेक आमकां चड आनी चड सक्तेन बरोवन पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय रुतां जावं दीत. पवित्र आत्म्याची देणी आमकां मेळोवन दीत आनी संवसारांत आमी जैते वन जावया. सोमिया सांगता जियोंक फुडें सरया. हेंच आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन बरलेले सुमती जय सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगत जेजो भगवंती मरिया देवाचे माय आमा आपी हांकां तेर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बरो दीस मागता आनी पवित्र त्रिंदादीची वर्ती परब तुमकां आशिर्वादीत जाल्ली जावं दी म्हणून मागता.